Just imagine. जस्ट इमॅजिन या धमाल आणि मालामाल कार्यावळीन तुमचे स्वागत इष्टानो. हांव परेश परब तुमचो इश्ट आणि आता एक नजर मारूया या आठवड्याचे काय हांगासरल्या थंयसरल्या खबरींचेर. सागर कवच ऑपरेशन करताना डॉग स्क्वॉडातलो एक कुत्रो पुलिसाक कडकडून चावलो. कुत्रो बेजार आशिल्लो कारण 2 तास वतान भोंवन बॉम्ब सोदून काडलो, तो बी फेक. तो बेजार जालो. नेव्ही आणि पुलीस टाइमपास करता. हे कुत्र्याक कळटकच त्याचा झालो भेजा फ्राय. मडगाव म्युनिसिपॅलिटी चेअरपर्सन आर्थर डिसिल्वा, चीफ ऑफिसर आणि काय काउन्सिलर कंपल्सरी लिव्हर गेला लॉंग व्हॅकेशनार फ्रॉम मंडे. रिझन दे विल नॉट बी एबल टू फुलफिल बाबू आसगावकर्स अनएथिकल अँड इलेजिटिमेट डिमांड्स. व्हॉट आर दे? लेट्स सी. रोपा झाड सडेकल लेन म्युनिसिपालिटी एरिया जे वेंडर्स बसतात त्यांना क्लियर करून दिवचे. दुसरे आमकां वचपा खातीर रोड क्लियर करून दिवचो. दुसरे गटर जे आसात ते फूल क्लियर करून दिवचे. स्लब शौचालय आसा थंय आमकां ते घाण सारकी पडलेली आसा ते क्लीन दवरचे आनी जे मेंटेनन्स आसा ते बरें दवरचे. सामके अशक्य डिमांड्स मरे. चीफ मिनिस्टर इज व्हेरी 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 हॅपी. चेक पोस्टांचे टोल चार्जेस ऐकून गाडयो यू टर्न मारून परत आपल्या गावांनी वतात. ते पळोवन सीएम म्हणटा फायनली ओपोजिशन पार्टीन पळोवचें की आपल्यापेक्षा कोण तरी दिसाक 100 फावटी चेक पोस्टांचेर यू टर्न मारीत आसता. एक्चुअली हाका काय लॉजिक ना. Irish Rodriguez almost to stop filing cases against anybody. Expert says maybe this is the reason. Irish has nothing new to offer now. Makes startling revelations known by almost everybody in Goa. Carlos Almeida, Carlos Almeida, Milin Naik, Mervin Gudino and Alina Saldana. They are the 4 MLAs. Just imagine. मित्रांनो, प्लेबॉय येना खंय गोंयान. व्हॉट इज दिस? इश्टानो, प्लेबॉय येना खंय. सद्या तात्पुरतो ताका फुल स्टॉप मेळ्ळा खरो, पण ह्या विशयाचेर खूब जाण उलोवपाक उरलेले. ते आतां उलोवपाक आतूर जाल्यात सामके. आदले मुखेलमंत्री दिगंबर कामत आणि सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हेंच्यांनी प्लेबॉयची वेबसायट चाळून काडली आणि म्हाका रिक्वेस्ट केली की तांकांय प्लेबॉय विशयाचेर खूब कितें उलोवपाचें आसा खंय, तांकां खूब उलोवपाक जाय खंय. चला म्हटलें तुमची हौस पूर्ण करूया. नमस्कार इष्टानो, आयच्या तोडफोड वराच्या या खाशेल्या कार्यावळीन तुमचे स्वागत. आणि आत्ता मेळिल्ल्या खबरां प्रमाण प्लेबॉय कॅफे गोंयान येना. गव्हर्मेंटान स्क्रॅप केला कांदोळे ते आनी येना. हे आयकून म्हाका एकूच जालें की सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं, प्लेबॉय येना, इट्स नॉट कमिंग, सुन रहा तू खुश आहा. ओके, प्लेबॉय बंद होता. हाचेर आमच्या बरोबर 2 मानेस्त आसात. आमच्या बरोबर आहा दिगंबर कामत, आदले मुखेलमंत्री, आणि सांगेचे आमदार बाब सुभाष फळदेसाय, जेंच्यांनी म्हाका फोन करून करून सतायलो सारको दोगांयनी. आमकां प्लेबॉयचेर उलोवंक जाय, आमकां प्लेबॉयचेर उलोवंक जाय. आमी रिसर्च केला, आमी बुकां पळयल्या, आमी वेबसायटीर वचून सगळे आर्टिकल्स वाचल्या, फोटो भरपूर रिसर्च करून येयल्या ते, आनी तांकां चान्स मेळोंक ना खंय उलोवपाक. म्हणून ते आयज कशें करून हांगा तेजे कितें तरी 2 शब्द आपले विचार व्यक्त करूंक सोदता प्लेबॉयचेर. दिगंबर बाबी, म्हजो पयलो प्रश्न वयता बाब दिगंबर कामत, आदले मुखेलमंत्री हांकां. दिगंबर बाब, पावर वचप, परत पावर मेळप आनी पावर सस्टेन करप, तुमच्या मते वीच वन इज मोर चॅलेंजींग? पावर हो जो विशय पळय आसा हो तसो कंप्लिटली कोणाच्या एकट्याच्या हातांत उरना. सारकें. मिलिंद नायकाच्या तर तो हातानूच ना. तेन्नासून स्टार्टिंगसून नासलो तो. राधाधर मधु मिलिंद नायक जय जय अशें म्हणचे पडटा. लायट वयतकूच. बरें, म्हाका सांगा, प्लेबॉय कॅफे आतां गव्हर्मेंटान स्क्रॅप केला ऑलमोस्ट. टेम्पररी धरी अशें. तुमचें कितें मत? आमी तेन्ना खंय तरी हांव गेलो तेन्ना हांवें तें पळयलें खंयचे तरी एका राज्यांत. ओके, एक मिनीट. बरें सुभाष बाब,
दिगंबर बाबान सांगला की प्लेबॉय खंयच्या तरी राज्यान पयला खंय तेंच्यांनी म्हणजे भारतान न्हू अशें भायर केन्ना फॉरेन टुराक गेले तेन्ना प्लेबॉय पयला. तुमी हालीं भायर गेल्ले खंय फॉरेन टुराक स्टडी टूर बी थंय तुमी कितें प्लेबॉयचें बी दर्शन बी कॅफेचें बी घेवन येयल्या काय म्हणटा प्लेबॉय कॅफेचें दर्शन बी. हांव तेच तांणी बरो अनुभव घेतिल्लो आसा म्हाकाच न्ही तांकां ज्या वेळार चीफ मिनिस्टर आशिल्ले त्या वेळार म्हणजे ही गजाल सगळ्यांक खबर आसा तर तितून कळ्ळें. पण तरी सुद्दां म्हणटा की प्लेबॉय कॅफेची गोंयकारांक कसली गरज कित्याक जाय. आमी ज्यो संवयी लावन घेतिल्ल्यो आसा न्ही त्यो खूब म्हारग आसात. दुसरी गजाल आसा हांव इतकेच लोक पब्लीक पळयता हांव इतकेच सांगता शी फॅमिली विवींग प्रोग्राम हो कित्याक एक मिनीट तुमी कितें म्हणटा दिगंबर बाब खंय तरी जेन्ना तुमी तरूण आसलेले जेन्ना तुमी यंग आसले तेन्ना हिप्पी कल्चर गोंयान सामको बोकाळलेलो अशें तुमकां दिसता की प्लेबॉय येता तसोच हिप्पी कल्चरूय परत गोंयान येवचो 80च्या दशकांतलो हिप्पी कल्चर म्हणजे हिप्पी कल्चर आमच्या गोंयाक कवर करूं शकता राज्याक कवर करूं शकता. यू कूड गिव प्रायोरिटीज म्हणजे घेता आसतना खंयचे सॅक्टर म्हणजे अर्बन एरिया आसा बेगीन घेवपाक जाय थंय चड कोस्टल एरिया ताजे फाटोफाट घेवपाक जाय अश्यो जर सारकें प्लॅनिंग करत जाल्यार आय थिंक इन स्लोली यू कॅन कवर अप द एंटायर स्टेट. म्हणजे हिप्पी कल्चर खंय तरी गोंयान बेगोबेग येवचो आनी तो अख्ख्या स्टेटी भितर कवर जावचो आनी अर्बन सॅक्टरान पयलीं आनी कोस्टल बेल्टान मागीर जावचो अशी तुमच्या मनाची तीव्र इच्छा. सुभाष बाब तुमी कितें म्हणटा आतां हो जो प्लेबॉय जो कॅफे तुमच्या सरकारान जो कॅन्सल केला म्हणजे तो ताबडतोब कॅन्सल सामको स्क्रॅप तो आनी केन्नाच येवपाना गोंयान. ना ह्या सरकारान एक निर्णय घेतिल्लो आसा की ताबडतोब ते आउटसोर्स करपाचे कांय वेळा खातीर हे जे पळय पॅनीक जाल्ले आसात रियली तो खूब एक सिरियस विशय आसा. कोण पॅनीक जाले आमकां सांगा कितें प्लेबॉय कॅफेतली वेट्रेसीस तुमी जाणा कितें ते इतले कपडे वेट्रेसीस ते न्ही हे भायर म्हाका दिसता फॉरेन कंट्रीजां ते ऑलरेडी इंट्रोड्यूस सच टायप ऑफ सिस्टीम. दिगंबर बाब कितें बरें हे बाकीचे सगळे MLAs खंय बॉळ घालतात खंय सामके की तांकां खंय पर्रीकर सरकारान दिलेलो 500 रुपयाचो प्रिपेड टॉक टायम तांकां पावना खंय. सो वॉट इज युअर एडवायस. सो यू परचेस ए कार्ड ऑफ 1000 रुपीज 1000 पुरो जातलो टॉक टायम. तुमकां कितलो लागता दिगंबर बाब म्हयन्याक तुमकां टॉक टायम कितलो लागता. माय एवरेज इज 400. वा तुमच्या सारखे जर सगळे MLA आसत न्हू जाल्यार ह्या राज्याचे फिस्कल डेफिसीट कितले कमी जावं शकता खबर आहा. सगळ्यांनी तुमच्या अशें चिंतपाक जाय 400 रुपया अख्खो म्हयनो तुमी कोणाक फोन बी करीत ना फोन घेवी ना आली. बरें म्हाका एक सांगा ओके मिनिस्टर दिलीप परोळेकराच्या घरार टॅक्सी ओनरांनी मोर्चा आयलो खंय फाटीं कितले मेरेन हें सारकें हो विशय कसो कितें सॉल्व जावं शकता. ताजे खातीर दीस कॅन बी हँडल्ड इवन एट द एडमिनिस्ट्रेटीव लेवल. एडमिनिस्ट्रेटीव लेवलाचेर जायना न्हू ह्यो गजाली दिगंबर बाब तुमकांय खबर आहा तें आमकांय खबर आहा. आतां एडमिनिस्ट्रेटीव लेवलाचेर कितें गजाली चलतात खबर आहा. आमी अशें आयकलां की पर्रीकर सरकाराचो पावर देंवोवपाचो ओडपाचो यत्न बी चालू आसात खंय. तुमकां बी खबर आसा केन्ना चलतात ही कट्ट कारस्थानां पर्रीकर सरकार देंवोवपाची केन्ना. सो ते 10 ह्या वरां सगळे जाण पावर घेवपाचो ओडपाचो प्रयत्न करतात. म्हणजे असेंब्ली सेशन सोंपतकूच ताच्या मागीर ही सगळी कारस्थानां असेंब्ली 8 मेरेन बी आसताली पळय 11 मेरेन तेच बरें आसलें. तुमी कितें म्हणटा सुभाष बाब म्हाका एक सांगा सद्या चर्चिल आलेमांव खंय आसा. I have really no idea about तेज्या फ्रेंडाक विचारया दिगंबर बाब वेर इज चर्चिल आलेमांव. म्हाका दिसता ऑलरेडी पयरच्या विधानसभेंत आन्सर दिल्लें आसा. ओके बॅक टू प्लेबॉय कॅफे इशू केन्ना म्हटल्यार हो आतां हो स्क्रॅप केला आमी जाणा पण केन्ना ताका हळूच बॅकडोर एंट्री केन्ना गोंयान हाडूंक शकता आमी पॉसिबल आहा तें पॉसिबल आसा जाल्यार केन्ना म्हटल्यार हाडूंक शकता. मॅक्झिमम म्हाका दिसता आनी 1 वर्सा भितर दे शूड बी एबल टू. एका वर्सा उपरांत प्लेबॉय कॅफे परत कांदोळे बॅकडोर एंट्री मारून हाडूं येता अशें आत्तां आमच्या दोनी मानेस्तांनी सांगल्या. आनी ही म्हायती जे सामान्य आमची जी जनता आसा कॉमन मॅन जो आसा आम आदमी जो आसा जो सद्या नुस्तें म्हारग जाला भाजी मेळना म्हणजे त्रस्त जाला त्या आम आदमीक ही म्हायती खूब थाकाय दिवन वयतली की प्लेबॉय कॅफे फायनली गोंयान येता. हे जेन्ना आम आदमी कळटले आमच्या गोंयच्या तेन्ना ताका इतलें बरें दिसतलें. खूब मोलादीक अशी म्हायती आमकां हांगा मेळ्ळ्या. आनी सद्या हो विशय प्लेबॉयचो तात्पुरतो बंद उडयला स्क्रॅप केला कारण सगळें सिट्युएशन तापलां एलॉंग वीथ मायकल लोबो तोय तापलेलो आसा. सो दोनी मानेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कारण तेंच्यांनी म्हाज्या बरोबर हांगा खुबसो टायम वेस्ट केलेलो आसा आनी हांव तांकां देव बरें करून म्हणटा आनी आयचो हो तोडफोड वर हो आमची खाशेली कार्यावळ ही हांगाच सोंपयता. थँक्यू तुमकां दोगांकूय.
बरें जालें इंटरव्यू सारकी आय तुमी सारके बेस्ट उलयले सुभाष तूं कितें उलयलें हे म्हणटा तुमी आरे कितें जालें हांव ते कोट सोडटालो मेळोकूच ना मागीर गेलो जाल्यार भितर म्हाका दिसता अपर्णा काय ग्रेटा आमची ती एंकर आहा पळय तेंचे मेळ म्हाका आजून लेडीज आसले आमगे जालें आमी लेडीज समान मानतात मरे समाजान लेडी इज इक्वल टू मॅन म्हणटा न्हू जाल्यार मागीर तेंचो कोट इज इक्वल टू मॅन न्हू तर पण यू लायक इट न्हू आवडलें तुमकां बरो आहा न्हू सूट जाता म्हाका ओ एक्चुली न्ही म्हाका असले गर्ली थिंग्स ओ दे सूट मी Just imagine. इश्टानो आमच्या सीएमाक कसले कसले अवॉर्ड्स मेळत आसा पयलीं CNN IBN पॉलिटिशियन ऑफ द इयर अवॉर्ड मागीर एडिटर्स गिल्ड अवॉर्ड मागीर ABC अवॉर्ड मागीर BNI अवॉर्ड आनी आतां लेटस्ट मेळ्ळा तो गोवन अचिवर्स अवॉर्ड आतां आमी पळयता की परिवर्तन सरकार येयल्ल्या उपरांत दातले णव तरी अवॉर्ड परिकराकूच कशें कितें मेळटा काय कशें आमकां बी जमना ही कला अशें हांव म्हणिना नाना पाटेकर म्हणटालो एका सभेक आमी कशें म्हणू शकता ये गोवा के CM पर्रिकर को चाहिए तो फिल्म फेयर भी मिल सकता है शायद अगले साल का ऑस्कर भी मिल जाए एकेडमी अवार्ड भी वो अरेंज कर सकते हैं क्या है ये अवार्ड्स कोई खरीद सकता है आजकल जरूरी नहीं कि उस लाइन में काम करता हो या नहीं बोल तेरा अवार्ड कौन सा मेरा कौन सा बनाने वाले ने बेचा नहीं तूने कैसे खरीद लिया बोल अच्छा है बहुत अच्छा है सत्ता हाथ में हो तो भत्ता भी मिल जाता है सुरेश एक गाना गाओ ये ले माइक सीएम अवॉर्ड घेता तेन्ना ओग्गी रावन घेता पूण अवॉर्ड जेन्ना दुसऱ्यांक दिता पळय तेन्ना कितें कितें उलयत आसता आनी सगळें ओमत्या घड्यार पाणी करून दवरता आतां हेंच पळयात फायर डे म्हणजे ते फायर न्हू फायर फोर्स डे दिसा अवॉर्ड दितना सीएमाक हें सगळें कित्याक उलोवपाक जाय आसलें अशें कशाला बोलावया सवे होते उगाच आपली बडबड करीन अरे हो आमचोच मरे तूं असो राव लेफ्ट रायट हो सामको आमचो गड मनीस बरो कार्य करतो अरे तूं असो राव लेफ्ट आनी रायट हेच्या खातीर म्हाका 20 मतां पडल्या कितें सीएमाक अशें कित्याक उलोवपाक जाय आसलें उगाच आपली कशा काही बडबडणे तुम्हाला हे खपत असेल आम्हाला खपणार नाही बरे सीएमाक सोडा एका अवॉर्ड फंक्शनाक तर पूर्वीची एक सुंदरी डायना हेडन जी पयली मिस वर्ल्ड काय मिस युनिवर्स कितें आसली ती येयल्लेली कितें जालें आयकुपाक येयलें ना डायना हेडन कितें म्हणटा ती ना न्हू तशेंच जाता खंयची सुंदर चली जेन्ना आपल्या म्हऱ्यान उलोवपाक लागता पळय तेन्ना तिचें सौंदर्य पळोवन तूं इतलो भारावून वता की ती कितें म्हणटा पळय तें आयकुपाकूच येना कान गप्प जातात सामके आनी मागीर फक्त नेत्रसूख ओके आतां बाकीच्यांचे कितें हालत जाल्या ती पळयात बाकीचे मानेस कितें कितें बडबडटात ते पळयात The case looks simple, but it is complicated than Lokayukt appointment. It's more beautiful, or it is the Kamal of Indian Desi ghee. Oh, it is Photoshop, I guess. She's hot, man, damn hot. Why hot? There is no air condition in this hall. Diana Eden Sundar. आमच्या दोघांचे लग्न झालं आम्ही लिस्टान ना Honorable Speaker, we are farmers. We like natural beauty, not the artificial beauty. खाशी सुद्दां इश्टानो आमी हांगा ते घेवया बारीकसो विसवा उपरांत मेळोया खाशी सुद्दां Just imagine.